मडगांव लोहिया मैदानाची माची खूब ल्हान आसा। व्हडल्यो मिटिंगो घेवपाक हो जागो पावना। ते खातीर सुटके झुजाऱ्यांचे सहमतान स्टेज वाडोवपाचें काम जातलें आनी लोहिया मैदानाच्या नूतनीकरणाचें काम बेगीनूच सुरू करतले अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगलें। पळयात। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन नगरपालिका अध्यक्ष दामू शिरोडकार, क्रांती दीस कमिटीचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकार, मडगांव नगरपालिका अधिकारी आनी जिसुडेच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन लोहिया मैदानाची पळोवणी केली। त्या वेळार तो उलयतालो। आयकात। So one thing was of water. So they have now decided to put chambers wherever required. So in the rains they will come and see where the water gets stagnated. There they will put the chamber so that water goes from inside. They can get it. Second one, again there was a complaint about urinal. That urinal is accessible and sometimes somebody comes and also what we have decided is we will clean up that area, put PCC and gate will be fixed. Key will be with the freedom fighter. If they want they can keep the key with rickshaw drivers or somebody. They are responsible for maintaining it. Third is about transformer. The electrical engineer has come. They have identified the place and they are now preparing the final estimate. Rough estimate was prepared already. So now after the finalization of place, they will prepare the estimate, tender it, and then start the about the stage. Stage now there is some suggestion that it should be made into square because after this program during our 18th June Kranti Day, they found that it would have been better if it was slightly rectangular. So we have asked the contractor to make a prototype first and then accordingly the freedom fighter they have no objection, then there is no question. 18 जून प्रोग्राम केलो पळय तेन्ना आमी नोट केले पावस पडून तर उदक जे ड्रेन ते सिस्टम दवरला तो उदक वचना थोडे करून उदक उरूंक लागलें म्हणून सगळ्या म्हणून इन्स्पेक्शन कर इंजिनियरा पळय सगळ्यां पळय आनी ते रेक्टिफाय करून ते मिस्टेक काडल्या आनी ते परते ते उदक वचूं जाली आतां मोठो पावस पडून पळयतले खंय उदक उरता ते त्या भशेन प्रोविजन करता एक पॉयंट दुसरो स्टेज आमकां धाकटी जावंक पडली पयलीं स्क्वेअर आशिल्ली सगळो एक प्रोग्राम दिला स्टेज मातशी रुंद जावं पब्लीक मिटींग येता 30-40 लोक बसता न्ही ते बसपाक मेळचे न्ही स्टेजीर सो त्या संदर्भान ताका इंजिनियराक डायरेक्शन दिल्या कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्शन दिला त्या भशेन तो करतलो तिसरो इश्यू आशिल्लो म्हणून तो पेंडल घातना पण पेंडल घालपाक व्यवस्थित मेळना ते पायप कोणा घातल्या पळय ती बारीक घालून 5 मागला 4 पायप घातली ते पायप घालून तो पेंडल वयर वता आनी 1-2 लायटी आमकां दिसल्यो वयर आसा त्यो स्टेजीर पडना पेंडला वयर लायटी उरल्या ते आमी ताका सांगला त्या भशेन जावं न्ही सो ह्यो लायटीचो उपयोग आमकां स्टेजीक जावं न्ही म्हणून रिन्युअल प्रॉब्लम आशिल्लो ते फाटी तर शंकर प्रोविजन बोवाळ बी केलो आनी अननेसेसरी इश्यू जालो तो सेंट फ्रांसीस लुईस गोम्स आहा पळय फ्रांसीस लुईसाचो गोम्साचो स्टॅच्यू मोडिल्लो ट्रकान तो स्टॅच्यू मोडले नंतर ते फातर उरिल्ले ते हाडून आमी भितर दवरले आनी ते काम करतना ते फातर आमी काडून फाटल्यान स्टोर केल्ले काडपाक जाय ताजो व्हडलो इश्यू जालो तो आनी ऑलरेडी आमी स्टॅच्यू थंय घातला कोणदास बिल्डिंगा फाटल्यान सो ताका लागून तें डिसिजन जालें युरिनल आसतो आनी चावी आमचे कडेन आसची आनी चावी ते रिक्षाला दिवची तेणी मेंटेन करची आनी गोंया मदीं लोकांचे मडगांवचे मेंटेन जावप सामकें गरजेचें सो प्रत्येकान आपापलो थोडो तर एफर्ट घालून हें क्लीन करपाचें ट्राय करपाचें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली।